दोंड वो पोट्टी फारीक कोच्ची हाचे वोन विचाराचेर जेजूचो जबाब आयच्या वर्तमानान मेळटा. जेजूच्या काळात दोन मुखी दोंड वो पोट्ट्यो आसल्यो. एक देव मंदिराची पोट्टी आनी दुसरी रोमाच्या सरकाराची पोट्टी. ह्यो पोट्ट्यो दर एक जुदेवशीस वर्सां भोत्तोच फारीक करूंक सुरू कोत्तालो. देव मंदिराची पोट्टी फारीक केल्यार देवाचें बरेपण आनी सरकाराची पोट्टी फारीक केल्यार सरकाराचें बरेपण मेळटालें म्हूण समज आसलो. ह्या संदर्भान जायते फावटी दोन वसूलदार लोकांक पिळटाले आनी तांचे सवे भरपूर ओनीत कोत्ताले. नितीन दोन एकठांवचे बदलेक चड एकठांयताले आनी थोडो देव मंदिराक आनी सरकाराक दिताले आनी ओगलो दुडू आपल्या बोल्सांत घालताले. जेजू देवाचो पूत म्हणटोच ताका दोंड आपल्याकूच फारीक करूंक नाका आसलो आनी देव कसो सगळ्यांचो पातशाय म्हणटोच पातशायाचोय आपणाकूच दोंड फारीक करूंक गरज नासली. हें जरी खरें तरी जेजू आपल्या शिसांक चुकीची देख दिना जावंक देव मंदिराचो आनी सरकाराचो दोंड फारीक करूंक पेद्रूक आज्ञा दिता. जें कितें आमी देशाचे नागरीक कशे देशाचे उदरगती पासत दोंड फारीक करूंक जाय तो आमी करूंक गरजेचें म्हूण शिकयता. पवित्र सभेची वांगडी कशी देवाच्या उतराची आनी धर्माची परगटणी जावंक आनी त्याच बरोबर मुनियारांच्या उदारपोसणा आनी गरिबांचो उबार जावंक आमचें दान आमी पवित्र सभेक करूंक आमकां कायदो जाता. जेजूचो पाटलाव करूंक तितलें सोंपें न्हय पूण तेच बरोबर तितलें अवघडूय न्हय. देवाच्या आदारान आमच्यान कसल्याय आव्हानान फुडो करूंक जाता. आमी जेजूची पाटलादारां जाल्यार दिसाची 24 वरां आमी ताची पाटलावदारां. आमच्यान म्हणूंक जायना फकत इगोजेंत वो आयताराचीच आमी ताची पाटलावदारां म्हूण पोत्तेंच जाल्यार सगळ्या वेळार आमी ताची पाटलावदारां म्हूण परगट करुया आनी आमच्या उतरां करण्या आनी देखी वरवीं दाखोवया. भाग्यवंत जावंक आमकां सगळ्यांकूच आपयल्यान सगळ्यांक आमकां देवाचे राजान भितर सरूंक जाय ह्या पासत मागण्या वरवीं आनी बऱ्या उतरान आनी देखी वरवीं पाद्री माद्री सांगाता जेजूची पाटलावदारां म्हूण दाखोवया. संवसारी वस्तू आमकां जाय पूण त्यो नांत वो सांडल्यो म्हूण निराशी जावचे बदलेक आसा त्या वस्तूंनी देवाचें राज परगटया. तशेंच आमी सदांच बापाची काकलूत अणभवून जिवंक आमकां कृपा हे मिसाचे भेटेंत मागुया.